नमस्कारू. विश्व कोंकणी वाहिनींतू काणी प्रेरणाची कार्यक्रमाक तुम सगळ्यांकी स्वागत. हाजी आमगेल सोयीर आसाची ते रस्त्यार पुरे अपघात जावन असहायक स्थितीर आसचे प्राणी जेवो रस्त्यार सोण गेलेले तसले प्राणियांक जेवो तांकां पुराय जना रक्षण दिवन चंदू करून पळोवन घेवचे करुणामयी प्रेरणादायी श्रीमती साक्षी सुनील कामत आज आमगे लोट आसाची म्हूण सांगूक संतोष जातस. हिगेल गांव कारकळा लागींची हिरगान ग्राम सान गांव सुमार एक अर्थांची 10-12 वर्ष चुकून वार्डीक जातरी सुरत कलांतू हानी येवन राबून आसाची अनाथ प्राणीले तोंड येनतील तसल प्राण्यांक म्हळ्यारी रस्त्यार सोण गेलेले सुण्या पेट्टे जेवो माजरांल पिल्ल जेवो अपघातांतू असहायक जावन आशिल्ले प्राण्यांक हांनी मोग दिवन हांगेल जीवनाची समर्पित केला. प्राणील वैरी हेगेल प्रीती मोगू केवल एक भावना मात्र नाही ते जीवनाचे ध्येय म्हणून सांगितलं. तशीची आसरे एनिमल ट्रस्ट म्हणून स्थापन करून तिगेल नायकत्वांतू सुमार एक 1,500 पशी चड प्राण्यांक रक्षण कार्य आणि एडॉप्शन प्रक्रिया आणि तशीची निरंतर सेवा दितस. अनाथ जीविंक देवाल रूपारी ही तांगेल सेवा करतस. हिगेले ट्रस्टाकय पंचलायन कसं म्हळ्यारी वॉइस फॉर द वॉइसलेस म्हळ्यार पंचलायन दिवन हांनी चंदायेरी मोगारी रक्षण करून सुण्याले माजराले विंगड आणि प्राणी आसाची हांक पुराय पळयत आसाची. हिगेले सेवायान आणि सवालू ह्या पुरा करतना कसं पुराय आसता म्हळ्यार विशयांतू आमी आमगेल भासांत ऐकुया. सुरवेकात आमगेले साक्षी कामत हिका आमगेल वाहिनीतू स्वागत करया. साक्षी आमगेल वाहिनीतू आत्मीय स्वागत. थँक्यू सो मच. येस तुका कंग्रॅच्युलेशन्स दिव का इथे म्हळ्यारी कोणाचेने करू साध्य जायनातील तसले एक काम एक भक्तीन प्रीतीन तू करतस. एक अप्रूप ते जावचे तशे जावचेक सो तुका फस्टक अभिनंदन दितची. आता मी मुखार वचा. सुरवेक तुगेल गांव कारकळा लागींची सान एक ग्राम हांगा तुगेल सानपण बाल्यपण आणि ते ग्रामा विशयान सांगतच आमकां तुगेल परिचय दितची. ते सुण्याल वैरी माजराल वैरी प्राण्याल वैरी कशी तुका प्रीत येयले म्हूण एक सांगतवे. कारकळा म्हळ्यार हिरगाना कारकळादकून एक 20 मिनिट आसा बस्सार वचचे जाल्यार हिरगानांतू. हिरगानांत म्हळ्यार आमगेले सना जाग 5 सेंट्स जाग सो तांतू मी गेले 17-18 मज्जर आशिल्ले. पुढे म्हळ्यार सुणे मस्त ना आता हंಗ ರಾಶಿ ಸುಣೆ ಸೋಡ್ತಚ್ಚಿ ಕೈ ಪಳೆಲ್ಲರ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಮಂಟಚ್ಚಿ ಮಳರಿ ಜಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ತೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಮೋನು ಬದಾಜಲ್ಲತೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಗರಾದಕ್ಕೂ ಸೊಳ್ಳಲ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಗರಾದಕ್ಕೂ ವಚೂन रस्ते सोडचे बीदी नाई म्हणून साकू प्राणी आशिले बीदी नाई जावचे तशी पुढे तिथले ना आशिले सोड खंय जावो तिथले ना आशिले सान पील पुरा मेळचे पुरा ते पुरा ना उणे आशिले. मज्जर बरी असत आशिले पुढे मिगेल्या घर लागी एक कितले 17 to 20 मज्जर आशिले. तेन्ना आमकां न्यूटर करका ते वॅक्सिन करका ते पुरा कसं नाही गोतना पील जेता आशिले ते चेड जेता आशिले तशी 20 जाले तेन्ना. कितली सानी तू तेन्ना साधारण सान म्हाका गोत्ताशिल्ले पशी हांव एक 8-10 वर्सां तेन्ना मिगेले म्हळ्यार तितले 17 म्हळ्यार एक 2013 तेन्ना 17-18 आशिल्ले. 8-10 वर्स म्हणटना एक 3-4 मज्जर आशिल्ले तितलेच मस्त म्हण ना. मागीर कसं म्हळ्यार धरलं मज्जर आसना मेल कॅट रब्बनाची वत्ताची घसण वत्ताची एक वर्स जेत्ताना ते वचून जेत्ता तेन्ना आमकां गोतना न्यूटर करका न्यूटर केल्यार घर लागीं आसता न्यूटर केल्यार हेल्दी जेवण आसता वॅक्सिन करका ते पुरे कसं नाही गोतना वत्ता आशिल्ले मज्जर. मागीर तशी म्हाका मेळटा आसता म्हळ्यार कोणाले
घरा लग्गी सोण वताची. सोण वचनाची पील पील दवरता पील दवरताना तुक जाय मज्जर पील आवडतं मग पळोवची छंद असतं ना त्यातलं सान असतं मोग होता एक मज्जर म्हळ्यार बारी मोग तशी हाण कशी तशिली तशी जेल्ला कंटिन्यू जेल्ला ಕೆಲವು मरता आशिल्ले कशी मरता त्या गोतना वॅक्सिन केल्लेरी वॅक्सिन करना जाल्यार मरता म्हण त्या गोतना अशी वॅक्सिन पुरा करका ताका कॅर घेवका वय 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 त्या पुरा आमकां गोतना तेन्ना सान असतना मिगेल अन्ना बारी मोग मज्जर म्हळ्यार जीव अन्नाले अम्माले सपोर्ट वय 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 ताका बारी मोग म्हळ्यार त्या तितल्या साना जागंते मजराके पळयत आशिल्ले म्हळ्यार कॅट फूड पुरा हाडचे तितले आमकां सौकर्य ना तितले दुड्डे ना एकलो काम करचिना मिगेल अन्न मात्र कोण हाडचे दुड्ड कोण दिवचे मिडल क्लास फॅमिली सो ड्राय प्रॉन्स येतना त्या हाणू रायसा मिक्स करून दिवचे मजरांक खाता आशिल्ले सो तेन्ना दाखून स्टार्ट जाल्ले सना ग्राम दाखून सुरतकल सांगचे एक चूर हॉड हಳ್ಳಿ मस्त म्हणा एक चूर हॉड हಳ್ಳಿ आयले सिटी एक्चुअली आमगेला हॉड सुरतकल आमगेले भितर इंटिरियर कಡಂಬೋಡಿ म्हण ते हಳ್ಳಿ म्हण येता ಸ್ವಲ್ಪ मस्त डेव्हलप जाता सो थंय येवन जत्तरी एक दोन तशें जाल्ले चेड जप्ता आयले म्हळ्यार तेन्ना तितले ना 2014 तितले ना एक 4 सुणे आशिल्ले 4-5 सुणे आशिल्ले कशी काही मेळेल ते 4-5 रोडरी थंय म्हाका तेन्ना म्हाका कळलें मार्केट अंतू मज्जर सुणे सोडताची म्हण थंय वरके म्हाका वतना आशिल्ले आमगे त्या पुरा ना आशिल्ले तशी सोडचे म्हळ्यार हिरगाना दाखून कार्कळा मार्केट येवचे 20 मिनिट्स आसा कोण येवचे आमी पुरा येवचे ना अम्मा वचचे मार्केटाक हांव वचचे ना सोण असो पुरा हांव पळय न्ही बट रोडरी पुरा खंय मेळतना आशिल्ले सोणे एक दोन सुणे आसता आशिल्ले घरा भितरी घरांतू वचून भोवून येता आशिल्ले घरा तशी या सुरतकल येतरी म्हाका मार्केट वतरी मार्केट हांव वचका सून जल्लली वचका मागीर एलवटू वचका सो तेन्ना हांव पळयलें मज्जर सुणे सಣ್ಣ सಣ್ಣ पिल्लाक त्या मागीर मार्केटांतू रश आसता विकत एक पंत मार्केट बरी आसतना तेन्ना मज्जर बील सोडलें म्हाका आत्ताय उडकस आसा फिश मार्केट अंतू एकलो म्हाक्षी येताना मस्त इल्लें मजरा पिल्लाक त्या पायू गेल्ला ಊಟो म्हणला त्यागे हांव बैसून रडलेली आसा त्या पिल्ला कसं करचें तेन्ना म्हाका कोत्ना कसं करको म्हणून फर्स्ट टाइम हांव सुरतकल आयलेली तेन्ना म्हाका वेटरनरी डॉक्टर आसाची त्या म्हाका वतना मागीर हांव शिकले की एक न्यूटर करताची वॅक्सिनेशन करताची हुशार नातेलेक मेडिसन आसा सुणे मज्जराक आमकां कशी असता ट्रीटमेंट आमकां कशी इंजेक्शन्स असता सेम इक्वल सुणे मजराक आसा म्हणून म्हाका तेन्ना कळलें तांकां एक भावना आसा तांकां एक अटॅचमेंट आसता सेम आमी अशी तोंड अशी उलयताची तांणी भाऊ भाऊ मेव मेव म्हणटा त्या तांणी उलोवचे आमी अशी उलयता देवान तांकां तशी तोंड दिला आमकां अशी दिली एक्झॅक्टली सेम त्या एक तांकां एक 4 पाय आसता म्हळ्यार 2 हात 2 पाय तशी काउंट केल्यार आमकां सेम फिलिंग्स तशीच आमकां कशें दुखता तांकांय दुखता आमकां कशी भूक जाता तांकांय भूक जाता मागीर तांकां गोतना हॉस्पिटल वचून इंजेक्शन आमी घेवू का रेबिसाक म्हण तांकां गोतना आमी वेल्यार कळटा आमी वेल्यारी वोर्न कोरून हाडका ते आमगेलो ड्युटी इयरली वन्स रेबीस पारोडी स्टंपर त्या पुरा करता न्यूटर करता 6 मंथ त्या पुरा आमकां गोता तांकां गोता तांकां गोतना जान कशी म्हळ्यार रेबीस आयला त्या सुण्या रेबीस येता रेबीस येना तशें आमी कसं करका कोण करका आमी मनुष्य करका तांकां गोता हॉस्पिटल वचून म्हाका रेबीस येना तशी इंजेक्शन दिवची म्हण तांणी सांगता तांणी सांगनाची आमी करका ना म्हाका भूक जाता आसा अंगडी वचून हॉटेला वचून खावया पोट्टा दियाची म्हण तांणी वता ना आमी घालका ना आमकां अर्थ जावका आतां आमी तुमगेले प्रयाण हांतू भितरी सुरे रक्षण केलें प्राणीचं मस्त आसता फस्ट झूझू मोजू चिंटू म्हणून तू नाव आनी दवरला मिगेल पुरा सुण्यांक नाव आसा कितले सुणे आसा तुगे 95 सुणे आसाची मज्जर 60 वयर वापस 5 स पील आयला मजरा पील सोडलाल कोणकी आयला काही तुम्ही वचून हाडले वेता दिल्ला म्हाका काली सकाळी म्हाका आयला एक संಜೆ ವೇಳೆ आयला एक सकाळी आयला 5 सकाळी आयला एक संಜೆ ವೇಳೆ मेळटा मागीर मिगेले सोशल मिडियान घालता आसतना म्हळ्यार आतां खंयचेय एक सिच्युएशन आसा म्हळ्यार कशें म्हळ्यार तांकां पोट्टा मेळना सान पील दाल सोणी तशी आसतना हांव घेवकाचीच त्या म्हाका हायल्यार हांव घेताची खंयची दूर दाखून आयल्यार कशें पळयत तूं ताका पुराय तेन्ना अभ्यास जाल्ला म्हाका
कसं अरे. ट्रेनिंग घेतला की तशी कसं नाही ना एक खंयची एक आम्ही काम करताना एक्झाम्पल हांव रांदप करचें मग पुढे कसं नाही रांदप करू येताना आशिल्लें हा, हा. 2014 2026 हम्म. मस्त इम्प्रूव्ह आसा वय, तशी वय. आम्ही शिकचे खंयचे वय. एक आमकां इंटरेस्ट असले री अटॅचमेंट आयले री हम्म. ते आम्ही तेन्नाच टक्के शिकून वता खंडित तशी. खंडित खंयचे जावं मी गेले आता हॉस्पिटल आपण हा डॉक्टर वॅक्सिनेशन हम्म. वॅक्सिनेशन करचें म्हळ्यार त्या म्हाका म्हळ्यार निम्मुशे ಸ್ವಲ್ಪ पिशे चेड हम्म. कसले व्हॅक्सिनेशन करचे हम्म. तेन्ना डॉक्टर म्हणटा ते कसले दिवका व्हॅक्सिनेशन हम्म. न्यूटर कसले करका हम्म. ते सांगता ते आमी गेला माइंडांत असता हम्म. त्याच कंटिन्यू जाता मी गेले हम्म. खंयचे चांग हम्म. असले री ते कंटिन्यू करून वचता Exactly. वायट असले री थंय थंय सोडका ते आमी Right. गेले पॉलिसी Wonderful. सो कंटिन्यू जाता असता हा, वता असता हा, हा, हा. सो जाता असं प्रयाण वता असा. वय वय, वता वय. असा देवान वय. आपण व्हरता असा वय. 2014 ಅಂತ कसने शेल्टर ना आशिल्ले हम्म. 3-4 मज्जर आशिल्ले 2015-16 नाकी एक शेल्टर जाल्ले हम्म. आत्ता 7 शेल्टर आसा हम्म. मिगले शेल्टर कशी म्हळ्यार हम्म. केज कीज कीज गुड 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 ना हम्म. हॉड हम्म. जागो 100-200 स्क्वेअर फीट ಅಂತ एक हा. पार्क कशी करचे हा. अर्ध शीट घालचे हम्म. साइडा मेश घालचे हम्म. गेट हम्म. तांतू भोंवता आसताची खेळता आसताची न्हिदताची खाताची हम्म. तशी सरी नाही तांग लढाई प्रजायना ना तशी लढाई केल्या सामा घालता पेट्ट लढाई करू ना हा, करू हा, के ना खत्ताना केला करताची मिग्गेल म्हळ्यार भई आसतांका हा. कितले मोग आता तितले पेट्ट दिता इथं म्हळ्यार हांव अम्मा वय. मक्क मार्चे हक्क आसा आमगेल कसा म्हळ्यार मिगेल हा. दुवेल 5 वस तिक्का हा. तिक्का घरा भितर दिसाक मिनिमम 2 मार्क 2 पेट्ट हांका मिनिमम 1 पेट्ट तांका हा. कोण हांका मिगेल वय. सोणे माजऱ्याक 1 पेट्ट हिक्का 2 म्हळ्यार तांणी कसं नाही पण पोकरे करता डिसिप्लिन डिसिप्लिन वय तशी करता म्हळ्यार बोंगचे म्हळ्यार बोंगचे म्हळ्यार बोंगताची लढाई करचे तांणी तांणी तशी पुरो करू ना तांका पेट्ट घालता हांव फस्ट लढाई राबोवचे उदा उडयता उदा उडोवका मारू गेल्यार लढाई चेड जाता आता खंयचे एक सूण लढाई जाताना उदा उडोवन सोडल्यार थंड जाता मागीर ताकाय पेट्ट हिक्काय पेट्ट ಈಕ್ವಲ್ दोगांय लढाई केली ಈಕ್ವಲ್ पेट्ट ताकाय हिक्का दोगांकी मिगेला पूरा समान पूरा जनांकी मार्च असल्यारी मोग असल्यारी खावचे दिवचे असल्यारी ಈಕ್ವಲ್ मिगेला व्हेरी गुड तशी. व्हेरी गुड आता माजरा आणि सुण्यांक ते ऑपोजिट असता तांक लढाई मिगेला मज्जर सूणे म्हळ्यार हा. तितले क्लोज फ्रेंड्स असताची नाव वय, तशी आसाची हो तितले चंद करून आसाची व्हेरी नाईस मज्जर आनी सुणे दोग सुरे हारतना ते ऍडजस्ट जावचे थोडे टाइम लागता ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ लागता म्हळ्यार सुणे जाल्यार हांव कसं म्हणचे करचें म्हळ्यार आतां पयरी म्हाका मणिपाल दाखून एक ऍक्सिडेंटेड जाल्यार सुणे कुटू गेला हो सो त्या सुण्याक हांव एक म्हाका फ्री सोडल्यार मात्र त्या सुणे समजोवचे हांव इतले सना गुडा भितर गेले समजायना कसं करचें आमी गेले एक आमी शिजेचे एक आतां ऑफिस म्हण आसा ऑफिस म्हळ्यार त्या सुणे बैशे तांतो पुरा एद्राक एक इंटरलॉक घाले शीट घाले जाग आसा गेट आसता एक थंय घालून सोडले ते म्हाका म्हळ्यार गुरू गुरू करता आशिल्ले सुरे आयले सुणे मागीर दुखी आसना पाप फ्री सोडल्या ताई पट्टा दिता आशिल्ले पट्टा म्हळ्यार दिल्ले री म्हाका हांव आसल्यार खायना हांव एकडे येवका तिका आतां कणमणी म्हूण नांव दवरला म्हळ्यार सोशल मिडियान घाल्लेलें एक नांव कसं दवरचें म्हूण तिगेलें दोळ भारी छंद कणमणी म्हूण दवरी म्हणून बरी कमेंट आयला मस्त कमेंट कणमणी म्हणून त्याची दवरला तिका तशी त्या सुणे ಸ್ವಲ್ಪ अशी अशी अपड पुरो सोडताना खंय वच्चेना हंगा वयस्का पट्टा खावच्या न्हिदोचे जाग पूरा आसा म्हूण सांगून गेट ओपन करून सोडलें तिका म्हळ्यार फुल कंपाउंड आसा मिगेल ऑफिस एद्रा गेट आसा सोडलेलें वा कोरून 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 समाज आला तशी एक एक सुणे एक एक नाव आसा मागीर एक त्या नावे आयल्या सुणे 2 दीस तशी भितर गेल्ले अड्जस्ट जाले मिगेल सुणे पुरा भोंवचे कडेन कसं एकला एकला फ्रेंडशिप आतां समा आसाची मज्जर जाल्यार तशीच मज्जर एक टायप घरपुचे पुरो छेड मज्जर नवे मज्जर अग्रेसिव्ह असता मज्जर मज्जर ಸ್ವಲ್ಪ डेंजर सुणे जावेत मज्जर मस्त डेंजर म्हळ्यार घरपुचे पुरा मस्त ಸ್ವಲ್ಪ अड्जस्ट करचे सेट करचे फुड उद पुरा तांतू ताका एक इतलो हॉट केज म्हूण घेतला 3-4 केजस मिगेला तांतू दवरचे सेट करचे नवे नवे मज्जर एक घालचे मागीर फ्रेंडशिप मागीर पिल्लां पुरा ऑलमोस्ट हांव फ्री सोडता एक 10 मज्जर मिगेल फ्री म्हळ्यार भितर येवचे ना बैरी भोंवता आसताची फुट्ट कशी ट्रेन तो असता खत्ताची बोंच्या वत्ताची खत्ताची बोंच्या वत्ताची तशी केला मज्जर मिगेले शेल्टर भितर म्हळ्यार फ्री सकाळी पूरा क्लीन करताना पूरा भायर सोडता एक पुरा करचे जन असं की क्लीन करचे हांव करचे सकाळ आ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ म्हळ्यार इंटरव्यू आशिल्लो तशी मागीर मिगेल नणंद आसा ती करता हेल्प करता वय मागीर मिगेल बम्मण कसं न्ही म्हाका अर्जंट वचपाक आसल्यार कॅट हाऊस एक तागेले डिपार्टमेंट तो करता कॅट हाऊस मागीर श्याम बाबूल एक रूम आसा म्हळ्यार शेल्टर त्या दोन्ही
तो पळोवन घेता तो कसं करतस तो रिचू सोया म्हणून करतास की बायकां पाडीत वय. मेकॅनिकल डिपार्टमेंटात वर्क करता ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾಬ್ वय, तो करता. ವೆರಿ ನೈಸ್ तुका सपोर्ट दिता वय, वय. वेरी गुड वेरी गुड मागीर घरा भितर म्हाका कसनी काम ना घरा भितर पुरो मिगेले माई करता हो. रांदप जेवो हा. संजे खाण जेवो कसने असले री पूरा अवंगल सुकत गलल हाड फोल्ड समेत करचे तीच तशें तुका टाइम पुरे चड ತಂಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು तुगेले वय सुण्या माजरान हा. करतली वता म्हाका म्हळ्यार तितले टाइम जावंक जाता वय, क्लीन वय, करचे मागीर खाण घालचे त्या म्हळ्यार 1-2 केजी न्हय नवे 30 केजी तेंची निमगू कामण आशिल्लें दिसा कितली फूड घालता ताका 35 केजी जावका हो, एक हो, दीस हो. तांदूळ हो, हो. 15 केजी चिकन सकाळी 20 केजी 10 केजी चिकन हम्म, हम्म, हम्म. संजे वेळा 15 केजी राईस 5 केजी चिकन नो इतले डैली जेवका मागीर आता सकाळी हांव शीत घालता हम्म. शीत पुरा खाली जाता तांगेले इन केस खाली जायना जाल्यार ते शीत खाली करता ना जाल्यार तांकां घालू ना टेस्ट करू नजा कित्याक इथे म्हळ्यार कितल्या सुण्यांक कितल्या माजरांक फूड आसा ना हांकां पोट्ट बरें मेळटा ना फूड करेक्ट ना पोट बरी फूड मेळटा तशें तांणी वेस्ट करू ना संजे वरेक खावका खाताची खाताची पुरा खाली करताची इन केस असल्यार तांकां फूड घालू ना खाली करका मागीर घालच्या ते शिजोवन आसता संजे की शिजोवन आसता खाली करायची मागीर घालता म्हणून सांगता अर्थ जाता तू सांगील पुरे ಕೆಲವು ಈಗ ತುಳು ಉಲ್ಲೇತಾಯಿ ಸೋಣೆ ನಾವೇ ಆಯ್ಲಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಕೆಲವು आमगेल भाषे मागीर सेट जाता सोणे अर्थ जाता एक ಸ್ವಲ್ಪ ಐತಿ एक महिने मागीर तांणी सेट जाता वेरी नाईस आता तांकां पुरा वेटरेनियन पुरा जावपाचे वेट्स पुरा जावपाची डॉक्टर्स कसं करता तांकां जेवण हुशार ना जाल्यार तांकां घेवन हांव कोड्याला वता म्हळ्यार एक्चुअली आमकां अँब्युलन्स ना ताजे ಬಗ್ಗೆ एक पोस्ट घाला अँब्युलन्स जावका म्हणून 4 जनाला सहाय आयला 2020 म्हणून 80,000 वरके सहाय आयला आमकां अँब्युलन्स 10 lakhs जावका बट तितले आयला ना हेल्प दिल्ले आणि येतले गुर कशी दवरला त्या दुर्दशी काण दवरला आमकां अँब्युलन्स जावका म्हणून एक्चुअली म्हाका पावसाळी जावका आशिल्लें बट देवन केन्ना दिता म्हणून वता देव दित तरी हांव घेवका ना अशी ती दिली म्हूण निमगुचे ना देव दिता निमगेला ना देवा लागी दिताला कशी पुणी म्हूण खंडित खंडित आता तुगेले ह्या पुरा कामाक आमगेले कॉमन मॅनान कशी तुका हात मेळव येता एक डोनेशन आमगेले पर डे 3,500 खर्ची जाता 35 kg राईस 15 kg चिकन कॅट फूड 3 to 4 kg वरके वता एक दिसा कितले कॅट्स आसाची 60 कॅट्स वता 3 to 4 kg सकाळी वता तितले जावका संजे वेळा विंगड जावका मागीर त्या क्लिनिंग पुरा आसता आमगेले पुरो टोटल खर्ची मागीर किटन्स स्मॉल स्मॉल किटन्स आसा तांकां वेट फूड ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ त्या राईस वेट फूड म्हळ्यार विस्कास स्मॅश करून राईस मिक्स करून घालता त्या पुरे तुगेले काम पुरे मिगेले काम सो इतले खर्चीक आमकां 3,500 जावक शकता पर डे ಕೆಲವು ಜನ दिताची म्हळ्यार तांगेले बर्थडे असले री तांगेले एनिवर्सरी असले री नाजाल्यार तांगेले पेट खंय वचून असले रे तांगेले मेमोरीज तशी दिताची एक दिसा खर्च मिगेले वय दिताची ಕೆಲವು जन कॅट फूड हाडाची म्हणून ताका दिताची सो तुका सहाय करूक एक टीम म्हूण ना कामाचे पुरा आसा की आमी करचे हांव मिगेल नणंद आमी करचे मागीर हांव खंय म्हाका तोटा काम ऐकलं म्हणून प्रशांत म्हणून येता थॉट आसा तुमकां वय तक्करी सुणे मजर म्हळ्यार बारी मोग ताजे ಒಟ್ಟು ತಾವೇ म्हाका हेल्प करता बकेट हाण दिवच्या ಅಮ್ಮ ಇದು ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿ म्हणता तोची सो तशी म्हाका ताणे अळशीक कोण घालताची टॉयलेट्स कोण घालताची डेली 2 times क्लिनिंग आसता सकाळी संजे वेळा कंटिन्यू क्लिनिंग करकची ना जाल्यार इथे म्हळ्यार मिगेले शेल्टरांक जाल्यार मिगेले घर हंगाची हांव जेवका म्हणून मिगेला घरा लागीं शेल्टर केला इथे म्हळ्यार त्या स्मेल म्हाका येवची नाच्या करेक्ट ना क्लीन दवरू जाता मिगेले घरा म्हाका शेल्टर कॅट शेल्टर रडतन पुरे सगळो दीस रात्रीच पुरे बोंगचे कसले पॉट फुल जाल्ले रे न्हिदाताची आता 1,500 प्राणीक रक्षण केला तुम्ही हे साधनाचे मागशी पळयतना कशी दिसतो प्राऊड फील जाता हांव एक खंयची एक हळ्ळी दाखोवन आयलेली ಹಂಗೆ ಮಿಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಾಲಿನಿ ಪ್ರಭು ಮೋನು ಪೂಡೆ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಸುನೀಲ್ ಕಾಮತ್ ಜಲ್ಲ ಸೊ ಸಾಕ್ಷಿ ಸುನೀಲ್ ಕಾಮತ್ ಜತ್ತರಿ ಆಮ್ ಇತ್ಲೇ ಪೂರ ಕೆಲ್ಲವೆ ಕಾಮ म्हण मक्क प्राऊड फील जाता पुरा सुर केल्यार वाडीक जत्तरी इथे म्हळ्यार म्हाका सपोर्ट जाय कशी जावका म्हळ्यार
एक मेंटली सपोर्ट जाय म्हाका हम्म. आनी एक म्हाका फिनान्शियल सपोर्ट जाय हम्म. जाग जाय हम्म. मिगेल बमणाल जाग हम्म. मिगेला माव आस पळय तांगेले 60 years ओल्ड जाग ते 1 acre जाग आसा हम्म. त्या जाग आशिल्ले मित्तेने म्हाका हम्म. करू जाल्ले हम्म. ते हांव करता म्हणटना हम्म. मिगेल बमूण हा सपोर्ट करताची इथे म्हळ्यार बायला सपोर्ट करका वय, ಬಾಯಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರ್ತನವೆ वय. त्या इम्पॉर्टंट Important. वय. ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ आम्ही युजली कन्नड उलयताची धरलगी हम्म. तू करतस नवे जायत करी तू पण करतनवे माय्यके मज्जर सुणे मागीर गाय पुरा बारी पुढे हो, गाय हो. पुरा आशिल्ले हो, हो, मज्जर हो, आशिल्ले हो, सुणे हो. एक आशिल्ले तेन्ना चिमटो म्हणून हं. तो ना आक्का सो तशी तनी सपोर्ट करताची नवे त्या इम्पॉर्टंट करेक्ट. तनी मी सपोर्ट केला व्हेरी नाईस. सो जाग वय. म्हळ्यार एक शेल्टर 2 शेल्टर म्हळ्यार मिगेल बम्मण म्हणून आसा हम्म. शिरब्बून वैरी नाही गो साक्षी तू एक शेल्टर 2 शेल्टर म्हणली हम्म. आता 7 जल्मो शेल्टर तो म्हणून आसा असं ओढ ना म्हणता आमकां वय, नवे जाग वय, पुरो वय. आमगेलं ओल्ड घर एक हम्म. 60 year पुढे केलेलं घर हम्म. त्या कारणात आम्ही खुशी असाची बदा म्हळ्यार आमगेलं घरा पशी हांगेल शेल्टर चंद आसा तितलं चंद व्हेरी केला. नाईस व्हेरी नाईस त्यांचे तुगेले जीवनाचे ध्येयाचे तुवें सुणे माझ्या कती दवरलेले आसा लायक विषय आता प्राणीक दत्तू घेवचे म्हणटाचे हं. अडॉप्शन तांतू भितर तुगेली कसले प्रक्रिया हा आसली. बई मिगेले वर्ष 2 पंत अडॉप्शन कॅम्प दवरता हं. वर्ष 2 पंत रेबीस वॅक्सिनेशन फ्री कॅम्प दवरता हं. रेबीस वॅक्सिनेशन करता आसता हं, हं. मागीर खंय ते करचे जाल्यार खंय खंयचे सुरत कलन खंयचे प्लेस मेळटा थंय करचे तू ते फेसबुकार घालता व्हय? नाही हा, त्या हा, पोस्टर करता हा. इन्स्टा फेसबुक पुरण ते घालता हं, एक महिन पुढे पब्लिसिटी जावक ना जना कळटा व्हय. मागीर केलाव डायरेक्ट येवन अडॉप्शन केलेली आसा आमगे हं. ते येवन हं. आसरेक येवन अडॉप्शन केलेली हं, आसा आ फोटो तुगेले हा आसरे ट्रस्टा म्हाका एक वय, वय. क्वेश्चन आसा. वय त्या सुण्याक गलीज असता हं. किडू जाता हं. आनी म्हळ्यार लागगी वचनाची हं. उल्लेनाची ते कशी समजता हं. हा जाय तर तुम्ही मेडिसन घालताची येताची हं. त्या सुण्या कसा फील जाता इतलं वर्ष म्हाका पोशिल मेगेल वोनार हं. आता हुशार नासतना म्हाका अशें सोडताना त्या खंडित सुण्याक बेजार जायना वे वय 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 तुम्ही इमोशन्स ताका Of course, इमोशन्स हा, आसता असतं ना वय, तांकां वय, वय. तुम्ही मेडिसन घालता वे हं. तितले उल्ल्याचे त्या सुण्याक मोगान करायची हा मागीर मस्त पॅम्पर करूनच जा म्हळ्यार आता उठोचे जायना सुणे निदान असता हं. तू आता उठे ना जाल्यार तुका खुटा मास्तिता म्हणका हं. म्हळ्यार जोर करका त्या वय. जोर कशी आसता म्हळ्यार त्या मोगान ताळ्यानाची ताळ्यानच हा मोगान येता मिगेल सुणे आस केला हं. तो इंज म्हणून ट्रैन ऍक्सिडेंट जाला इतल्या कट्ट जाला म्हळ्यार सर्जरी करनी हो. त्या कट्ट जावन कुसून तशी पडता म्हळ्यार अयो मिगेल देवा. डॉक्टरला उलयताना हं. तो हांवें तशी पडून आशिल्ला अशी न्हिदून अशी करता आशिल्ला हं. हं. ताका म्हणलें तुळवंत म्हणलें हं. तू उठ्ठे ना जाल्यार तुका खाण हांव मोर दुडयता हं. तुळवंत म्हणलें हं. संजे वेळा उठ्ठान रबला ना तो हो. म्हळ्यार तांकां उरलोका हं. कशी उरलोका म्हळ्यार ते मोगे आसका बिश्टोका हं. उठान रबताची कितले हं. सुणे समजला ते बिष्टायलान तू तांते मोग येता वय वय, तशी वय. केल्यार मात्र सुणे हां. समजता आमगेले घरकट चेडू आसल्यार चेडूवांकी आमी तशी खंडीत same तशी नवे. करता न्हू वय सेम नवे तुगेले आसरे ट्रस्टा म्हाकशी कसं काण आस म्हण सांगता आसरे ट्रस्ट म्हाकशी म्हळ्यार म्हाका एक्चुअली मिगेले ह्या थॉट्स ना आशिल्ले ट्रस्ट करचे हं. ना न्यूटर कॅम्प करचे वॅक्सिन करचे त्या पुरा मागेले खसरे मत्तेंतू ना हं. सुणे आसवे हेडतवे हं. पोशिता हं. कोणाकी जायवे दिता तशी आशिल्ले मागीर ही सुणे म्हळ्यार हडतनी हंग चेड जाता आसा विना अडॉप्शन जायना म्हळ्यार फिमेल अडॉप्शन जाताना कसं करचे मागीर ऊंड जाल्ले पुरा मेडिसन पुरा घालूं स्टार्ट केल्ली हांव मागीर मिगेले बामणा लेगी म्हणलें आमी कसने इतलें करतना एक ट्रस्ट करूया म्हण ट्रस्ट करची म्हळ्यार तुका गोत्तासवे काम गोत्तासवे तुका आतां गाय जाल्ले हांगा देखून कोडयाल आपोवन व्हरतुवे त्या गाया कसा करका त्या शीक कोडयाल सिरियस आसल्यार तू आपोवन व्हरका हॉस्पिटलाक बट फर्स्ट एड म्हण तू शिकका ना फर्स्ट एड वय त्या गोत्तासका डिवॉर्मिंग कशें करचें वॅक्सिनेशन कशें करचें वॅक्सिनेशन हांव करना डॉक्टर लागीं व्हरचें कितल्या टायमा करचें डिवॉर्मिंग कितल्या टायमा करचें न्यूटर केद्दां करका पील दवर तरी केन्ना करका पील दवन जत तरी कशी करका त्या पिल्लाक कितले टायमा करका त्या पुरा फस्ट शीक तू तुका मत्तेन तसका कसा करका म्हण मागीर तू ट्रस्ट करी म्हणाले अशी मिगेला बामणा लेगी तशी पुरा शिकून जातरी 1-2-3 नाव सांगले तशी आस रे तू इतल्या चेडा ते पुरा कशी शिकली तू कशी शिकली डॉक्टर लेगी व्हरतना तन्नाष्टकी अभ्यास जाता प्रत्येक निंबून गाय जेतरी ताका खंयची मेडिसन घालका खंयची टॅबलेट दिवका ड्रेसिंग करचे तशी पुरा शिकली
ಒತ್ತನ ಪೂರ ಕಳ್ತತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಗೆ ಮಳೆರಿ ವಾರ 3-4 ಪಂತ ಒತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಗೆ ತಿತ್ಲೆ ಮಕ್ಕ ಎತ್ತ ಮೆಡಿಸನ್ ತಾಯ ಮೋಣು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೋಣು ತಶಿ ಮಗಿರಿ ಮಿಗೆಲ ಬಮ್ಮಣ ಮಳ್ಳಲೆ ಬಮ್ಮಣಕ್ ಸಂಗಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ 3-4 ನಾವ್ ಸಂಗ್ಲ ಬಳೆ ಇತ್ಲೆ ನಾವಸ ಕಂಚಿ ಹಾವ್ದವರಿತ್ತು ಮಿಗೆಲ್ ಮಾಯಿ ಮಳಲ್ ದಿಸ್ತ ಅತ್ತೈ ನೀನ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ ಇತ್ಲೆ ಜನ ತು ಆಸರೆ ದಿತ್ತಸ್ತವೆ ಆಸರೆ ಮುಂದವರಿ ಬದಾ ಮಳರಿ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಒತ್ತನ ಮಿಗೆಲ್ ಮೈಯೇನು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತದಕ್ಕೂ ಕೆಲ್ಲಲ್ಲ ಲೀಗಲಿ ಪೂರ ಜಾವ್ ಕಪಳೆ ವೈ 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 ಚೌಕ ಆಶ್ರಯ ನಮ್ಮನೆ ಹಂಕಪುರ ಆಶ್ರಯ ಆಸರೆ ದಿತ್ತಸ್ತವೆ ಆಸರೆ ಆಸರೆ ಮುಂದವರಿ ಮಳೆ ಆಸರೆ ಎನಿಮಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡು व्हेरी नाईस येस आणि तुम गेलते फेसबुकार आणि घालता दिकोनो वय वय करची काम की पुरे भारी पूरा एक घालता. वय वय लायक विषय आता प्राणिक दत्तू घेवची संस्कृती ಬಗ್ಗೆ तुम्ही सांगले जनान येऊ का वय घेऊ का घेऊ का सो तद मागिरी स्टरलायझेशन ताजे ಬಗ್ಗೆ तुमगेला अभिप्राय कसला आता रोडार पुरे सोणी भावंताच ताची ತಂಗೆಲೆ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಕೆಲ್ಲ ರೋಡಾರಿ ಅಶಿಲ್ ಸೋಣ್ಯಾಂಕ ಪೂರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕರ್ತ ಯೂಶಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೋರ್ನು ಯಾ ಕರ್ತ मागिरी घराशील सोन्या कसा म्हणारी आता पोस्ताची म्हणारी 6 मंथ तुम्ही न्यूटर करता स्टरलायझेशन केले म्हणल्याला एक चिक्के पॉप्युलेशन कंट्रोल आहे कंट्रोल येतात घरातून पील दवराला पील होणं रस्ते सोडला त्या रस्त्यात ಕೆಲವು न्यूटर करू मेळताची ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೆಲವು मेळनाची त्या पील दवरून होता एक असेल सोनं ते 100 जात बदा म्हणारी मनुष्य कशी असका म्हणारी फीड केलेरी बाद दीना बाद फर्स्ट ऑफ ऑल दीना खंचे सोण तांका भूक जाता रात्री म्हणताची रात्री कितल्या भोंगता मग त्या सोण्या कितल्या भूक जातास की कोणा ಗೊತ್ತು कसं ರೀಸನ್ असता इतल्या पाऊस येता असा काही निदातच की कोणा ಗೊತ್ತು आमक जलर चंद निदाचे जाग असा त्या सोण्या असव्या आमक जलर पोट बारी खावचे असा त्या सोण्या असव्या मनुष्य अर्थ जायना नावे त्याचे पशी घरा एक सोना सोडना एक सोन्या की न्यूटर करायची पुरो तुमका 5 सोने जायवे 5 सोने पोसाची न्यूटर कोण सोडाची मज्जर झालं तिथल्याची 6 मंथ जत्वे हळ्ळ 6 मंथ ऑपरेशन करायची न्यूटर करायची पील दवरना ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೋಣಕ್ಕೆ ಮಜ್ರಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳು ಜಪ್ತರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕೋನ್ सोडाची कसले बादना मागीर न्यूटर केल्लेरी मस्त पेशंट वरी पळोका चंद करून पळोका ते पुरो कसनेना आराम अंतस्त सोणे लाईफ मस्त छेड डिलिव्हरी जाताना कितले पेन जाता सोने जेव्हा मज्जर जो एक डिलिव्हरी जाल्यार वाढना आमकां एक डिलिव्हरी जाताना आमकां कितले दुखता ताजेला मज्जर सोने कितले दुखता न्यूटर करताना सना स्टिच 2 दिवसांनी सोने समजता मिगेला डॉक्टर कोडियला ಅಂತ ಉಪದೇಶರ म्हणून ತಂಗೆಲ್ಲ आज ऑपरेशन न्यूटर जाल्यार पाय समजता हांव कॅम्प करता सुरत कलांतो बेंगळूर दाखवून डॉक्टर्स येताची हा म्हणता नमक हरी म्हणून ತಂಗೆಲ್ಲ तशी आज न्यूटर जाल्यार नेक्स्ट डे सोने मज्जर समजताची एक एक कडे एक एक असता म्हणजे एक वार रेस्ट जावका एक वार 2 दिवसांनी समजता तशी ಕೆಲವು सोने एक दिन समजता सो कितलं आराम अंत असताची कंचे रोग आम्ही अर्थ कोण घेऊ का मस्त म्हळरी टीव्हीटी येत असं सोन्यांक वजैना कॅन्सर म्हणून येत असं मस्त त्या कंट्रोल जाता त्या करायची तुम्ही न्यूटर करणं जाल्यार एक क्लासला सो एक सोने असते रे फिमेल मेल मेट जाताना पुरा की स्प्रेड जात नवे त्याचे पशी तुम्ही न्यूटर केल्यार लायक नवे तुमका कष्ट ना नवे पुरा मिगेला सोशल मिगेला वर्ष 4 कॅम्प करता हाफ रेटा करचे 1200 ಫೀಮೇಲ್ ಮೇಲ್ 1000 तशी चार्ज करचे ओनर्स आले ओनर्स ताने घरा दाखवून हाणू न्यूटर करून वर येत कितलं एक 3-4 वर्ष दाखवून करता असा येदोळ तांका कसं नाही कंप्लेंट ना फोन करून सांगताची तुम्ही सांगेल मित्यान मिगेल सोने आराम अंत असता मिगेल मज्जर एक आराम अंत असता तुमका मस्त थँक्यू पण सांगेल कितला जान असा लायक लायक एक चंद कोण पळयत असाची म्हण सांगून तुमगेल चरडू वांके तुमगेले अंत बिकते 2 चरडू ना एक चरडू ती काय इंटरेस्ट अस की हे सोन्या मजर सोन्या मजर म्हळ्यार भारी संडे मिगे हांव शेल्टर दुचे वताना कॅट शेळा तिवे येता हांव तुका हेल्प करता म्हणून अच्छा तिवे कितली होडेत ती आता युकेज 5 वर्ष गुड असं लायक आणि मुखारी तुगेले आसरे ट्रस्टाक कसं सपन असं गोशाला करका म्हणून भारी एक व्हड सपन त्या एक जाऊका देवान म्हाका इतले कोण दिला म्हळ्यार ते 2014 दाखवून 2020 26 मस्त हॉड म्हाका गिफ्ट दिला देवान सो नेक्स्ट मुखारी जत्तल्या म्हूण लेखता जावचे पुरो लायक जत्तले देव कोण दितलो तुगेले मन आशिले चंदायर गोशाला एक असल्यारी गायक ಏನ್ मेळता रक्षणे मेळता लायक विषय आता रस्त्यारी
वच्चे प्राण्या ಬಗ್ಗೆ जनाले तप्पू कल्पने मस्त म्हणतात. असं तप्पू कल्पने वय कशी काय असं कसं कसं आता असं? म्हळ्यारी आता मी स्कूटर येताना सुण धावून घेऊन येता स्कूटर इथे म्हळ्यारी आता मी काही पार्क करून नसताची स्कूटर हम्म. विंगड सुण येऊन मुत्तिता हम्म. तर कॉमन आम्ही घरलागी पार्क केले री आमगेला कंपाऊंड नाजले आमगेला घर सुण असले ते मुत्तिता हम्म. त्या स्मेल्लाक सुण धावंड नेवचे हम्म. तुम्ही स्कूटरवर वत्ताची तोंका पळ्याला सुणे जायना म्हण नाही हम्म. त्या स्मेल हुंगताची ना हम्म. त्या स्मेल्लाक धावंड न्यायची तिथले यायची हम्म. ಕೆಲವು ಜನ ತಕ್ಕೈ तुम्ही धावंड नेता स्लो करायची हम्म. उल्लायाची कसा राय म्हणून उल्लायाची हम्म. तवे ना नत्ता बैसता सुणे कसं नाही करणार हवय. त्या याचं गुण आम्ही जोर दावचे ಬೈ ಹಾ ಒತ್ತನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಂತೂ ಮಿಗೆಲ ಗರಲಾಗಿ ಈಗ ಸೂಣೆ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ತಾತನ ಆಗೆಲ್ಲ ಅವ್ನ್ ಎತ್ತನ ತೋಮ ತಕ್ಕ ಅವ್ನ್ ಪೊಟ್ಟಕ್ಕೆಗಲ್ಲ ತಾ ಧೋಂಡನ ಇಲ್ಲ ಖಾಲ್ತಾ ತಮುಷ್ ನಾಮಳ್ಳೆ ಗುರ್ತೆ ಮೇಳ ತುಕ ಕಾಣ್ ಮಾಡೋಣ ಕಸ ಧೋಂಡ ಐತ ಮಳ್ಳೆ ತಾಶಿ ಮಕ್ ಪಳೆಲ ಸೀದಾ ಗುಣ ಗುಣ ಪೊಳ ಪೊಳ ಸೀದಾ ಒತ್ತಾಗ್ತದ ಗೆಲ್ಗಾರ ಖಾಲ್ತಾ ತಪಳೆ ಆಯ್ಲ ರೀ ಮಳ್ಳೆ ತಶಿ ಉಲ್ಲೆಲ್ಲರ್ ಜಲ್ಲೆ ಹಾಡ್ ವಿಷಯನೇ ಮನುಷ್ಯ प्राणिक आम्ही अर्थ कोण घेऊ का करेक्ट आम्ही अर्थ करणं जल रे मनुष्य समज कसा आहे असा करेक्ट नव्हे देवर मनुष्य म्हणून सृष्टी केला नव्हे इथला आमका दिला पुरा फॅसिलिटी मनुष्य असेल तिथलं फॅसिलिटी प्राणी कसं ना आमका देवान इथलं दिला म्हणताना आम्ही तंगेल फिलिंग्स अर्थ कोण घेऊ का हानी तंगेल दुखी आम्ही अर्थ कोण घेऊ का अर्थ कोणाची मग री पट्टा ना जल्लरी सोन्याक फीड करण्याची तर कुसून गेल्यारी वाढना कसं नाही राईस वरलरी कुसून गेल्यारी वाढना सोना दिनाची इथे तुम्हाला वर्त वेशीत जरा गेटा बाहेर एक प्लेट दवराची एक उदकाची एक प्लेट जेवण एक प्लेट दवराची वरलेल तंतु गलाची खत्त नव्हे सोड खाऊन वत्त नव्हे रोडाचे कोणीच कंचे खंच्या सोडे खत्त नव्हे पटी कसला वेस्ट करताची मागीर आता तुम्ही फीड करताची म्हणल्याकाची हा फीड करताची एटलिस्ट एक रेबीस वॅक्सिनेशन करायची मस्त जन ಫೀಡರ್ಸ್ ಅಸಚಿ ಪೊಳೆಯ ರೇಬಿಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊರು ತನಿ ಕರ್ನಚಿ ನವೆ ನಾನು ಫೀಡ್ ಮಾಡುದು ಆ ಫೀಡ್ ಕೊರ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಆ ನ್ಯೂಟರ್ ಕೊರು ಜನ ಆ ರೇಬಿಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊರು ಜನ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಕರ್ತಾಚಿ ಫೀಡರ್ಸ್ ಕೆಲವು ಜನ ಕರ್ನ तुम्ही करका तेदन मात्र कंट्रोल येत सुणे नाही ते कोरका म्हणारी तंक दोरका ओरका रेबीज व्हॅक्सिनेशन आता रेबीस व्हॅक्सिनेशन सुरत कला जल्लरी सुरत कला ವೆಟರ್ನರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಸ ಆರಾಮಂದ್ ಕೊರೆತು ಉರುವ ಜಲ ಉರುವಂತ ವೆಟರ್ನರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಸ ಆರಾಮಂದ್ ಕೊರೆತು ಮುಲ್ಕಿಂತ ತಂತೆ असतावे जायतु तुम्ही धरतावे सुण्याक वॅक्सिन कोरकावे सुरत केलेरिंद पूरा हांव कवर केला रेबीस सो ताई कोरको म्हणना विंगड खंचेदा लग्गे खंचे डॉक्टर असा कॉन्टॅक्ट कोण दिता एक व्हॅक्सिनेशन दिला जाले रेबीस मागीर एक कॉर्पोरेशन ऍक्च्युअली रेबीस व्हॅक्सिनेशन करता असा केला आता तुम्ही फीड केलेला सुणे म्हणताना एक चूर जबाबदारी घ्यायची ज्याला की ना म्हणून निमगून घेऊन करेत नव्हे आता हा ಮತ್ತೆ एक सुणे फीड करता म्हणारी त्या सुण्याक फीमेल जल्लरी मेल जाऊ 6 मंथ जल्लावे त्या पिल्लाक इमिडिएट न्यूटर कोण सोडका त्या आणि साने असो तसे सोडून जा 6 मंथ वे एक पील दवरू इथं म्हणारी एक फीड असे फीड करता म्हणारी तिगेल मित्तेनी कंट्रोल जाऊ का विनः चेड जाऊचे ना जा बिष्टाचे कसला जान म्हणारी फीड करता बिष्ट येताची ತಂಗೆಲ मित्तेने चेड जाता मला त्यांनी न्यूटर करण्याची आमक माहिती असू का कशी करायचं कशी करायचं तशी हांव सोशल मिडिया घालता आसा कसने इन्फॉर्मेशन असो कसने जाई न्यूटर रेबीस म्हाका फोन करायची लगेशील हॉस्पिटल तुमका हांव सांगता तुम्ही वचून कोरेत मागीर तुम्ही फीड करची म्हणारी अशी गाम येवची नाही गलतरी तुम्ही उल्लोका उलयता बेसाची अशी करची खाऊच्या गलताना खत्ताना उल्लो नकाची हांव जत्तर वे उल्लायची ते मला केला सोडे कसं म्हणार खत्ताना आम्ही उल्लोचे गेल्यार कोक येता म्हणार मिगेला खावताच काढताच तशी येता हांव जत्तरी मागीर उल्लायची सुणेलोटी फ्रेंडशिप करायची आराम तुमगेला हाता मेळता तुमगेला वैरी तक्क ट्रस्टी अवका इथे म्हळ्यारी त्या एक सोन्याक मस्त जन वार नसताची मनुष्य भय असता आमगेला बरे ट्रस्ट येवचे मस्त टाइम लागता सो मस्त केअर करायची तुमगेला हाता मेळताना तुम्ही तुमके कितले मोव करता म्हळ्यार असना एन्नेटिकेन हांव 2020 कोरोना टाइम ಅಂತ फीड करताशी अत्ता मिगेले उडगस असता सोन्या म्हळ्यार हांव उल्लयता मस्त ಆ ಪೂರ ಜನ ಕತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಸರೆ ಗುಂಡ ಯಾರ ಗೊಂಡಿ ತಶಿ ಮೊಣ ಅಪ್ಪೋಚೆ ಅತ್ತೈ ಮಿಗೆಲ್ ಉಡ್ಗಸ್ करताची ತಾನಿ ಅತ್ತೈ ಅವ್ ಗೆಲ್ಲರ್ತಾಯಿ ಎತ್ತಾಚಿ ಅಶೇಷಿ ಕುಟ ಹಲ್ಲೋನ್ ಎತ್ತಾಚಿ आम्ही उल्लोका एक नमने लॉयल्टी भारी एक करेक्ट सोन्याक हेल्प केल्यारे घेतले मोरोवर की विसरना मनुष्य हेल्प केल्यारी आज केल्यारी पाय विसरन वत्ता मनुष्य तशी सोन्या तशी
करेक्ट व्हेरी नाईस देखून तुका सुण्या माजरां वटूपूर आशिल्ल्यान मस्त शिक्षक मेळनास वय वय मस्त 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 शिकला. विषय वय आता आमी चेडूवांक हम्म. ह्याच्या विशयांत कसं शिकोवयत स्कूल ಅಂತ ಹಮ್ಗೆ ತೈ ಪೋದರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಸ್ಸ ಕೊಡಿಯಾಲ ಅಂತ ತನಿ ಎತ್ತಚ್ಚಿ ಮೈನ ಇಪ್ಪಂತ ವಿಸಿಟ್ ಜತ್ತಚ್ಚಿ ಶೆಲ್ಟರ್ ದಾಕ ಎತ್ತಚ್ಚಿ ಮೇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅತ್ತೆ ಎಸ್ಕ घरांतो एसका म्हळ्यार एकीप ಅಂತ तू बीडीना यापडी म्हणा सांगाना खंयचे एक पेट्ट असले रे तांकां पत्तो रोडचे नज्जा एक्झॅक्टली जाय तर तुका सोण इश्नावे मज्जर इश्नावे तू लग्गी वचू नाका तुगे जाग चेंज करी वच्चे करेक्ट नवे मागीर ಕೆಲವು आता आम्ही स्कूल दाखवून येताना सोण असल्यार धावून येताची धावून येऊ नकाची हगूर यायची उलेता यायची हगूर यायची सोण कसं नाही करणं तुम्ही धावून आयले रे त्या सोण धोंडा नेवशी नाही तुम्ही धावताना त्या खेळू धावून येता धावून येता खेळू येता आणि बित्ताची मागीर कवर अशी अशी कवर वरताना सोण ತಂಡನ್ ವರ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಪೊಟ್ಟ ಬೂಕೆಕ್ ಮಕ್ಕ ಕಸನೆ ಮೆಳು ಪೂರೋ म्हणून वर्ताची विनाह तुमगेलो वैर कोप जावो नाही तुमगेलो तुमका चबका तुमका हार्म करक म्हण येवश नाही कितले जन स्कूल दाखवून येताना बिस्किट पुरा घालता कितले चेरडू असताची बिस्किट घालताची उदाता वरती कितले आसाची तुम्ही तांका मोग दिल्ले री कितले मोग दिता तुम्ही मारले री तुम्ही कसने हाम केले री एक पंत दोन पंत तडसून घेता तिन्नी पंत तक्काई दुखत नवे ता वापस दिता नवे मनुष्य आम्ही एक पंत हाम करताना तांणी आमकां रिटर्न दिताची इमिडिएट मज्जर सुणे तशें नाही एक पंत दोन पंत तीन पंत तडसून घेता चारी पंत मस्त दुखता ना मातशी दिताची नवे कितले म्हण तडसूची ते सो केन्नाय मोग केल्यार त्या मोग आमकां वापस मेळटा सुणे पळय तितले तांकां मानवते आसा म्हाका मोग करताची म्हाका कसने दिताची तशी आसता त्या सुणे म्हळ्यार आस करता हा म्हाका कसने दिवचे पूर हा करेक्ट करेक्ट साक्षी तुगेले दयाळूपण आस पळय ते दयाळूपण तुगेले उतरांत मात्र नाही तुगेले ऍक्शनांत आस तू काम करता तशीची आणि ते सुण्या माजराले मोग घेता तशी तांकां मोग दितस सो लायक विषय तशी तुमगेले आसरे ट्रस्ट आनी चंदायेरी मस्त सुण्यांक पुराय एक प्रोटेक्शन रक्षण दिवची तशी जावो म्हणून आम्ही शुभेच्छा करताची आणि ते प्राण्याल खातीर तुमगेली सेवा आणि तांगेल दुःखेक स्पर्श करून तू तांकां एक नवे जीवन दितस ते लायक एक विषय सो तुका देव बरें करो म्हणटाची आमी हांगा तुगेलो आयकुचे मस्त विषय आसा जाल्यार आतां आमी हांगा मुक्ताय करून घेताची सो नमस्कार आणि धन्यवाद तुगेल टाइम काण तू हांगा येयले आता सुण्याक पाप पोट्टा घाल की म्हणते सकाळी घाल नाही आणि संचे दोन पट्टी दिसा दोन पट्टी घालता दोन पंत ओके ओके व्हेरी नाईस तांकां कळटा नवे तुगेले टायमिंग जाले कुडले व्हेरी नाईस धन्यवाद थँक्यू सो मच तुम्ही एक तुमगेला टाइम आमगेला आसर एनिमल ट्रस्ट दिला आता इतला 40 मिनिट्स मस्त इम्पॉर्टंट एक मिनिट जाल्यार मस्त इम्पॉर्टंट तुमगेला 45 मिनिट्स आमगेल्या ट्रस्टाचे विषय उल्लोशक तुम्ही एक म्हाका हांगा आपयला हांव येतरी म्हाका बारी खुशी जाली म्हळ्यार कितले नीट आस म्हळ्यार आमी येताना सांगून आयलेंच ते इतले नीट दवरला ना कोणी दवरनाची अशी इतले चंद आशिल्ले भितर पुरा हांव पळयलें म्हळ्यार बारीक चंद एक एक आयटम खंय खंय दवर का थंय थंय दवरल्यांची राशी घालून दवरली म्हाका बारीक खुशी जाली तुम्ही थंय दाखोवन म्हाका हांगा येवन एक म्हाका एक इंटरव्यू घेतल्यांची म्हगेल्या आसराची एक मस्त स्टोरी मस्त जना कळो विषय खंडित कोंकणीत ऍक्च्युअली कोंकणी इंटरव्यू फर्स्ट टाइम बट तुम्ही म्हाका फर्स्ट टाइम म्हाका आपयलेले म्हाका भारी खुशी जाल्ले म्हाका एक आस आशिल्ले बट तुमगेलो फोन येताना इमिडिएट म्हगेल्या बामणा म्हणला म्हाका कोंकणी कोणी कॉल आयला म्हाका इंटरव्यू म्हणून वा जावेत गो म्हणे म्हाका बारी खुशी जाल्ले तुम्ही एक म्हाका आपयलेले थँक्यू सो मच केन्नाय उडगसता व्हरता आमगेल प्लेजर साक्षी आमकां येस खुशी जाली 4 जणांक तुमगेली सेवा विषय कळो आणि तशीच कसलेय एक तांगेल सान मटाक सहाय करची की तांगेले उतर जेवो सहाय काम कसले करून आमगेले साक्षीले आसरे ट्रस्टाक तुमगेर जालेल तितली तुम्ही सेवा दियाची म्हणून सांगताची आमी हांगा मुक्ताय करताची प्राण्याल वैरी मोग दवराची प्राण्याक आश्रय दिवच्या जायना जाल्ती की न्ही आमी मोगान चंदायरी आश्रय दितल्यांक आमी सहाय दिया म्हणून सांगताची हांगा मुक्ताय करताची मुखा वयले पटी आनीक एक लायक व्हिडिओज घेवन आमी तुमगेल मुखार येताची म्हणून सांगताची बंद कर हांगा मुक्ताय करताची देव सगळ्यांक बर करो.